वेलकम बैक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. कशें आहाय तुम सगळीं? समजता सगळीं बरें आहाय म्हूण. सो आयज हांवें ही रेसिपी कोतोलें फ्रेंच बीन आनी पोटेटोची. सो इजी ती. सो हे तुम तेजे इंग्रेडियंट्स. त्याचे इंग्रेडियंट्स आहे ओके. हे फ्रेंच बीन केले इसको कट केले ओके. हाफ कप शे आहाय तेमगेले आनी एक हांवें व्हडलो पोटेटो घेयला. सो आनी तेय बी अशें हांवें कट केले आनी उदकां घालून सद्या. मागीर 2 आनियन गेले तेय बी अशें कट केले. सो हिंग घालता हांव कट केले ते दाखयता तुमकां ओके. एक व्हडलें टोमॅटो घेयला. तुमकां धाकटी बारकें जाल्यार 2 घेवपा जाता ओके. आनी 2 ग्रीन चिलीज घेयले ते अशें करून हाफ कट करून तेंचा आनी हाफ कट केले अशें करून ओके. हाफ कप हांवें ग्रेटेड कोकोनट घेयला आनी 1/4 कप हांवें कोरिएंडर घेयल्या आनी हे मागीर म्हाका 8 गार्लिक क्लोव्स घेयले ते बारीक हांवें अशें करून चॉप केले. 3-4 स्ट्रिंग्स स्प्रिंग आनियन घायला. ही ऑप्शनल ओके. जाय जाल्यार घालपाचें मोको आहा मग ती हांव एड करता ओके. आनी हे थोडे मसाला जाय पडटले. सो हांव तुमकां मागीर कितको क्वॉन्टिटी घालपा ते मागीर सांगता तुमकां ओके. सो हे क्युमीन घेयला, टर्मरीक पावडर, चिली पावडर, क्युमीन पावडर, कोरिएंडर पावडर, गरम मसाला आनी हिंग घेयला ओके. सो मागीर क्वॉन्टिटी सांगता तुमकां मागीर. सो हिंगा हेचे व्हडलें पॅन शें दवरला तापोवंक. सो तापोल ती हांडी आमची आनी हांव तितून 3 टेबल स्पून ऑयल एड करतलें ओके. सो मातशें तेल तापोल म्हणटरी हांव तितून मागीर 1 टीस्पून क्युमीन ओ जिरा एड करता ओके. मागीर तितून 2 पिंचशें हिंग एड करतलें ओके. सो तें बरें मिक्स करया. मागीर तितून आमी तें गार्लीक चॉप केलो न्हू तें एड करूं. तेजो रस मेलो वचपासून बरें तें भाजया. सो आतां आमी तितून आनियन एड करूया आनी चिलीज एड करूया ओके. आनी ते 3 to 4 मिनट्स अशें बरें भाजया. बट मद मदें चॅक करपाचें ओके. स्लो हेजेर बरें फ्राय भाजून घेवया तर आनियन. सो मागीर 1 मिनट जालें म्हणटरी मागीर ते आमी तितून पोटेटो आमी कट केलो न्हू ते एड करूया. बरें मिक्स करूया ते. तितून आमी 1/2 टीस्पून सॉल्ट एड करूया आनी हे स्प्रिंग आनियन कातलो न्हू तेय एड करता तितून. सो हे मिक्स करूया पयलें आनी न्हू 5 मिनट्स अशें कूक जावपाक दवरया. मद मदें स्टर करीत रावया ते पोंदा लागोन दिनाकाय. फाइव मिनट्स अशें जाले. आतां आमी तितून थोडे न्हू मसालाज एड करूया ओके. सो 1 टीस्पून हांवें कोरिएंडर पावडर एड करता, 1/2 टीस्पून चिली पावडर, 1/2 टीस्पून टर्मरीक पावडर, 1/2 टीस्पून क्युमीन पावडर. सो पयलीं आमी तें सगळें मिक्स करून घेया. सगळे मसाला तेका पोटेटो. सो मिक्स जालें म्हणटरी आमी तितून मागीर ते टोमॅटोज चॉप केलो न्हू ते एड करूया आनी एक पाट परतून मिक्स करूया. सो हेचो मिक्स केलो म्हणटरी हांव तितून 4 टेबल स्पून हांव वॉटर एड करतलें ओके. ते पोंदा लागना जावपाक ओके. सो बरें पयलीं एक पाट मिक्स करूया. सो मिक्स जालें म्हणटरी आतां तितून आमगे फ्रेंच बीन एड करूया कट केलो ते आनी तेय बरें मिक्स करूया. सो मिक्स केलें म्हणटरी आनी एक 1/2 टीस्पून हांव सॉल्ट एड करतलें. सो ते परतून मिक्स करूया. सॉल्ट घायलें म्हणटरी परतून चॅक करीत रावया पोंदा लागून शिरी लागपा जायना. सो आतां हांवें कितें करतलें आनी एक 2 टेबल स्पून हांव उदक एड करतलें. मिक्स करूया तें आनी धांपया आनी स्लो फ्लेमीचेर तें जावपा पासून दवरया ओके. बट मदें मदें चॅक करय हां. मागीर उदक घालपा जाय जाल्यार घालूंक जाता इफ यू रिक्वायर लायक पोंदा लागोल बी जाल्यार. सो आतां एड करूया गरम मसाला 1/2 टीस्पून ओके.
आणि कोकोनट ते ग्रेटेड कोकोनट काढून हाफ कप ते ॲड करूया आणि कोरिएंडर मिक्स इट वेल मिक्स करूया ते सो हे टायमार तुमकां ते सॉल्ट बी चॅक करूं जाता ओके कितें जेवण बी आहा जाल्यार ॲड करपाक सो ते बरें मिक्स करूया आनी 5 मिनट्स दवरया धांपून आनी मागीर रेडी ती दाखयता मागीर जाल म्हणटरी सो आमगे चोय पटेटो आनी फ्रेंच बीन भाजी रेडी आहा ट्राय कराय तुमी ओके आनी म्हाका मागीर कमेंट बॉक्सां सांगाय कशी लागत ती सो तुम तरी मुगे चायची रेसिपी लायक जाल जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय टील देन टेक केअर and I will see you all in the next vlog and bye bye.